आयज हांगा जमले आसात ते आमच्या भारताचे संविधान आसा त्या संविधाना भायर कांय गजाली जातात पर्टिक्युलरली बांगलादेशान भितर जे हिंदूचेर अत्याचार जातात आनी थंयचे सरकार जे आसा ते हांकां प्रोत्साहन दिता ताचो निषेध करपा खातीर एक हिंदूंची एकजूट जावपाक जाय। हिंदूचेर जावपी अत्याचार संपूर्ण देशान भितर आनी पर्टिक्युलरली बांगलादेशान भितर जातात हे आमी पळोवपाक जाय। आनी आमच्या देशान ज्यो अशा प्रवृत्तीच्यो शक्ती आसात ते म्हणटात की हे भारता भितरय घडप शक्य आसा आनी भारतय त्याच दिशेन वता हे आमी कदापि मानपाक तयार ना। भारत हो एक लोकशाही प्रधान देश आसा आनी संपूर्ण जगान भितर सगळ्यात व्हडली लोकशाही जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ती भारत देशान भितर आसा। आनीक बांगलादेशाचे जे स्वरूप जाल्ले आसा ती हिंदूंचेर जे अत्याचार जातात त्या अत्याचाराच्या विरोधान आमी आवाज काडपाक जाय आनी आमी जे लोक हांगा या राष्ट्र हांव म्हणटा तांकां राष्ट्रद्रोही या राष्ट्रद्रोहींक परत एक फावटी आमच्या एकजुटीची ताकद आमकां दाखोवपाक जाय म्हणून ही मिरवणूक आमी गोंयच्यान घेतात। आमकां दिसता की बांगलादेशान भितर त्या सरकार जे आसा जे आतां सरकार घडयल्ले आसा ते सरकारान हाचे हे घेवपाक जाय कॉग्निजन्स घेवपाक जाय की खंयच्याय जगाचेर कोणी खंयच्याय गेले जर जायत जाल्यार ते अल्पसंख्यांक आसात जो मान सन्मान अल्पसंख्यांकांक भारता भितर आसा तो मान सन्मान त्या बांगलादेशान भितर कित्याक ना आनी आमच्या देशांतलेच लोक ते त्या प्रवृत्तीचे प्रोत्साहन दितात आमकां वायट दिसता। म्हणूनच आमचे परत एक फावटी एकजूट जावपाक जाय। बांगलादेशांतल्या हिंदूक न्याय मेळपाक जाय तांचो सन्मान ती राखपाक जाय तांचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांची ती घरदारां आसात तांकां ती सन्मानान परत मेळपाक जाय आनी ती तांचेर अत्याचार जावपाक जायना एट्रॉसिटीज जावपाक जायना हाच्या खातीर आनी ताचो निषेध करपा खातीर आमी एकठांय जायले आसा। आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंट ही दोन देशां मदली ही गजाल आसा आमच्या देशान तांकां एक ताकीद दिवपाकय जाय कारण आमच्या देशान भितर अश्यो बारीक कितें जर घटना जाली जर जायत जाल्यार विविध देशांतल्यान आमचेर प्रेशर येता तो प्रेशर आमी दुसऱ्या देशांचेर कित्याक घालपाक शकना। आनी आमकां तरी दिसता की जे हिंदू ही पीडित आसात जांचेर अत्याचार जातात तांकां आमच्या देशांतल्यान समर्थन मेळपाक जाय ही आमची भूमिका आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या ह्या सरकारानय तांकां मदतीचो हात दिवपाक जाय ही आमची प्रामाणीक जबाबदारी आसा आनी ती आमी पार पडपाक जाय। बांगलादेशाक तुम्ही जाणा की आमच्या हिंदूंचेर अत्याचार जाता आमी पळयता आमचो भारत देश या भारत देशांत सगळ्या धर्माचे लोक रावतात जावं हिंदू मुस्लीम कॅथलीक पूण भारत देशांत आमचे मुस्लीम सुद्दां सेफ आहा खंयच्याच कंट्री भितर आमी सगळे बंधू भावान वागता तशेंच बांगलादेशांत सुद्दां आयज जे आमच्या हिंदू थंय मायनॉरिटी आहा तेंचेर जे अत्याचार जाता हे अत्याचार जावपाक जायना कारण आमी सगळे एका धर्माचे आमचे रगत एकट्यान सगळ्यांची जात एकट आसली आमचे तरी विचार असले तरी आमचे सगळ्यांचे रगत हे तांबडेच आसा फाल्यां म्हाका जर आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक पळयना आमी सगळे भाव भाव म्हणून रावतात तशेंच आयज आमी बांगलादेशाचेर चलता आमी निशेध करता आनी ह्या निशेधा खातीर आज आमी हांगा जमल्या आनी आमी मागता की आमच्या सरकारान ही आमची मॅसेज पावोवची बांगलादेशाक कारण बांगलादेशात जे कितें चल्लां तें योग्य ना जाल्यार आमी सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भावभाव ह्या जावपाचें तशेंच भारता कशें चलता बाकीच्या कंट्रीनी चलपाचें म्हाजें म्हणणें आसा त्या खातीर आयज आमी निशेध करपाक येयल्ले कडेन आसा।
आज आम्ही हांगा सगळे जमल्यात ते हिंदू धर्मी हिंदू म्हणून ह्या समाजातले सगळे हिंदू हांगा वळख जी आसा ती फक्त हिंदू म्हणूनच आसात. कोणाची खंयचो पंथ खंयचो पक्ष कितें कांयच ना. मेळपाक कारण बांगलादेशा भितर गेल्या कित्येक दीस आमच्या हिंदू बांधवांचेर जो बरबरीत अन्याय जातात ही बरबरता आमी फाळणीच्या नंतर जर जगान पळयल्या जाल्यार पयली फावट पळयल्या अशे तरेन ब्रुटली आमच्या हिंदू भावांचेर अत्याचार आनी अन्याय जाता. त्या अत्याचार आनी अन्यायाच्या निशेधात हिंदू एकता मंच म्हणून हांगा स्थापन जालो फातोर्डा भितर आनी त्या मंचाच्या बॅनरा खाला ह्या घटनेचो निशेध करपा खातीर आज हजारो हिंदू हांगा एकठांय जाल्या. आमचो डिमांड आसा जो अत्याचार आमच्या हिंदू बांधवांचेर बांगलादेशा भितर जाता तो तुरंत थांबपाक जाय. तांकां सुरक्षा मेळपाक जाय. आज आमी जे हांगा रॅली करतले आनी ताजे उपरांत जो मुवमेंट जातलो तो आमी एक आनी एकमेव म्हळ्यार बांगलादेशी हिंदू बांधवाच्या समर्थनांत आसा. आमच्यो संवेदना तांच्या बरोबर आसा. आमी ह्या देशा भितर बहुसंख्येन हिंदू आसा म्हणून आमी चुकून केन्ना मुसलमान भावाचेर हांगा अत्याचार करूं ना.